नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाची केस क्रायम ब्रांचीक. आरोपी परेश सिनाय सावर्डेकार काय बायल चलयताली म्हणून दुबाव. मार्दोळ पुलिशेचेर अविश्वास. तीग सोंपल्यात, तीग जखमी. पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान दिवचल हायर सेकंडरीची 5 दुबावीत भुरगीं 1 म्हयनो सस्पेंड. हायर सेकंडरीचो मॅनेजमेंट म्हणटा प्रकार सिद्ध जाल्यार दोशी विद्यार्थी कायमच्या घरा. डिजिटल युगांत प्रुडंट नेटवर्काचे आनी एक मोठे पावल. नेटवर्काच्या नव्या डिजिटल स्पेसाचे हेडक्वार्टर्सात विधिवत उक्तावण. प्रुडंट, गोवन, भांगरभूंय, कोकण साद एका क्लिकार. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक एसटी रिझर्वेशन शक्य ना. गोंय सरकाराच्या प्रस्तावाक केंद्रीय विधिमंडळ खात्याची जाप. फुडले डिलिमिटेशन 2026 उपरांत नव्या सेन्ससाचेर. बँक एनबीएफसी आपली येणावळ वाडोवंक लोन अकाउंटाचेर पेनल्टी लावंक शकनात. 1 जानेर 2024 सावन नेव लागू. बँकांनी ईएमआय व्याज दर वाडीविशीं कर्जदाराक दिवची पडटली पुराय क्लॅरिटी. डायलिसिसाच्या 384 दुयेंतीक राजभवनाकडच्यान 90 लाख मजत. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयभरची देवळां इगर्जी भोंवपी पयलो राज्यपाल. राज्यपालाच्या 3 पुस्तकाचे विमोचन. मंडूर दोंगरेन मसणभुयेच्या वादावयल्यान फारपेट. गुळी चुकिल्ल्यान साल्वार. आरोपी पीटर वाजाक अटक. मसणभुय मॅटर कोर्टांत. थळाव्यांक नाका आसतना पुलीस बंदोबस्तांत. कुर्टी खांडेपार बंधाऱ्याचे काम चालू. थळाव्यांक हुंवाराचो हुस्को. अधिकारी म्हणटा सेटलमेंट जालो. आणि बल्क सिम कार्ड विकूंक बंदी. विकतालो जाल्यार डिलरांक पुलीस आनी बायोमेट्रीक व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाचे दिशा निर्देश. खबरो विस्तारान. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाची केस मार्दोळच्या पुलिसाकडच्यान क्रायम ब्रांचीक. लोक आनी आमदार राजेशाक मार्दोळ पुलिसेचे चवकशेचेर दुबाव. केस क्रायम ब्रांचीक दिली म्हणून आमदार गृहमंत्र्याचो उपकारी. सोऱ्याच्या नेटार केल्ल्या ॲक्सिडेंटाच्या हे केशीत 3 जाणांचो जीव गेला. 3 क्रिटिकल. आरोपीची परेश सिनाय सावर्डेकाराची घरकान्न गाडी चलयताली. लोकांक दुबाव. क्रायम ब्रांचाक सर केस ट्रान्सफर केले. ओके. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्यांनी आपलो म्हणजे आमकां एक आश्वासन दिल्लें की आपण इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा केस ट्रान्सफर करता म्हणून. पण तेणी ते आमकां करून दिला आनी आमचो हो पयलो लढो आमी जिखलेले आसा. कारण तुमी पळयलें आयज 13 दीस जाले बाणस्तारी एक्सिडेंटान. आनी ती सुरेश बाई फडते आनी तशेंच आमचे भावना फडते ताई हेंचो दोगांचो बळी गेल्यार आयज 13 दीस जाले. पण आमकां खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां गॅरंटी नासलेली मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर. कारण तुमी जाणा तुमी आसलेले त्या दिसाक जेन्ना डीएसपीन आनी पीआयन वेगवेगळे आमकां आन्सरां दिल्या. म्हणून तेंचेर आमकां विश्वास ना. म्हणून आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेले. कारण तो सातत्यान आमकां सपोर्ट करीता आनी आमकां जशें जशें आमी सांगलां त्या प्रमाणे आमकां तेणी हेल्प केल्लो आसा. आनी दिवाळेचो आमचो खरो एक विजय जाल्लो आसा. ही केस मार्दोळ पुलिसेंतल्यान आतां क्रायम ब्रांचीक इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिला. आतां सगळी चौकशी ही क्रायम ब्रांच करतली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. दिवचलच्या हायर सेकंडरीत पेपर स्प्रे मारपाच्या घडणुकींतल्या 5 दुबावीत भुरग्यांक 1 म्हयन्याच्या सस्पेन्शनार घरा धाडले. तातूंत 1 चली. प्रकार सिद्ध जालो जाल्यार दोशी विद्यार्थ्यांक रेस्टिगेट करतले म्हणून हायर सेकंडरीचो मॅनेजमेंट सांगता. हायर सेकंडरींतल्या कांय कॅमेराचे वायरी खंय कातरिल्ले. प्रकरणा उपरांत सगळे कॅमेरा सुरू. We try to investigate and we have
4 suspects, and immediately we have taken action. We have suspended the students for period of 1 month. And today we have got a meeting with the director. We will present all the report. They are identified. We are going to terminate because since we are not so sure, so we have not got proof. We are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. आम्ही जे काल जो इन्सिडंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा. जंय खंय कॅमेराची आमचे कमी आसा ते ऑलरेडी थंय 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब. ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासींनी कॅमेरा, ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले, टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा आनी इन्स्टॉल करतात. आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपाक खूब पावलां उचललेली आसा. आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आसा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले. डिजिटल युगांत प्रुडंट नेटवर्काचे मोठे पावल. प्रुडंट नेटवर्काच्या नव्या डिजिटल स्पेसाचे हेडक्वॉर्टर्सात विधिवत उक्तावण. खाची कोनशांतल्यो खबरो प्रुडंट इन्फोटेनमेंट नेटवर्काचे व्हिवर्स रिडर्सा मेरेन पावोवपाचो स्वतंत्र सेटअप चालीक. प्रुडंट गोवन वार्ता, भांगरभूंय, द गोवन, कोकण 7, आमची टीव्ही, प्रिंट, ऑनलायन मिडियाचे स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म नेटार चालीक. बेसिकली आयज 18 ऑगस्टान आमी फॉर्मली आमचे डिजिटल एंटरप्राइज जे आसा ते इनॉग्रेट करता. डिजिटल फर्स्ट हे प्रुडंट नेटवर्काचे आनी एक इनिशिएटीव वेर वी वील फोकस ऑन दी एंटायर डिजिटल प्लॅटफॉर्म ऑफ ऑल दी वर्टिकल्स. म्हटल्यार आमचे प्रिंट जे न्यूजपेपर्स आसा ते, त्याच्या भायर आमचे वर्टिकल चॅनल्स आसात ते आमी तेजेर लक्ष दितले. सो बेसिकली होलिस्टीक एप्रोच आसतलो. गोंयान ज्यो गोष्टी आमी आयज पर्यंत डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर पळोवंक ना तातूंतल्यान फक्त ब्रेकिंग न्यूज पुरते मर्यादीत न उरता बाकीच्या प्लॅटफॉर्माचेर एक्सप्लोर करून एक लार्जर दॅन लायफस्टायल ब्रँड करपाचो प्रयत्न आसतलो. डिजिटल फर्स्ट हे आमचे एंटरप्राइज इज अ लुकआउट टुवर्ड फ्युचर. आनी प्रुडंट नेटवर्क, प्रुडंट मिडिया आनी प्रुडंट नेटवर्कान ओवर अ कोर्स ऑफ टायम बरेचशे इनोव्हेशन्स केल्या इन दी एंटायर हिस्ट्री ऑफ आवर मिडिया वर्टिकल. तेच हे इनोव्हेशन फुडें व्हरतना आमी डिजिटल फोकस करता आनी ऑब्वियसली फुडाराक जे आमकां गरजेचें आसा ताजेर आमी लक्ष दिवपाचे प्रयत्न करतले. 2027 गोंय विधानसभेचे वेंचणुकेत एसटी सीट राखीव करप शक्य ना. गोंय सरकाराच्या रिझर्वेशनाच्या प्रस्तावाक केंद्रीय विधिमंडळ खात्याची जाप. सिटांचे रिझर्वेशन हे डिलिमिटेशना वेळार करपाचें आसता. फुडलें डिलिमिटेशन 2026 उपरांत जेन्ना नवी सेन्सस आंकडेवारी जाहीर जातली तेन्नाच करतले. गोंयची वेंचणूक 2027 जावपाची आशिल्ल्यान ते वेंचणुकेत एसटी रिझर्वेशन जावप कठीण. एसटी 4 सीट मागतात. गोंय विधानसभेचे 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेक चड करून एसटी रिझर्वेशन जावप शक्य जावचें ना. कारण गोंय सरकारान ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जो केंद्राक अर्ज केल्लो की गोंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज रिजर्व करा, एसटी रिजर्व करा म्हणून, त्या अर्जाक केंद्राचो रिप्लाय आयला, केंद्राच्या लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो रिप्लाय आयला आनी तेंच्यांनी सांगलां की जे रिजर्वेशन आसता हें डिलिमिटेशन कमिशन करता आनी ते कमिशन डिलिमिटेशन करता तेन्ना रिजर्वेशन, डिलिमिटेशन आनी रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसता त्यो गजाली करता आनी ते फक्त केन्ना शक्य आसा 2026 उपरांत जो सेन्सस येतलो तो सेन्सस येयले उपरांत, सेन्ससाचे डेटा येयल्या उपरांतूच ते डिलिमिटेशनाचो प्रोसेस जावपाक शकता. सो तो पर्यंत हे रिजर्वेशन करप शक्य ना आनी त्या खातीर आनी 2026 उपरांत सेन्सस येयल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यार रोखडेच मार्च एप्रील म्हयन्यात गोंयचे विधानसभेचे 2027 इलेक्शन जातलें. तो पर्यंत हो सगळो प्रोसेस जावप कठीण दिसता आनी त्या खातीर 2027 इलेक्शनाक जे एसटी कम्युनिटी असेंब्ली सिटांचे रिजर्वेशन मागताले ते जावप शक्य ना. आनी ते जेन्ना सगळे दिल्ली वचून सगळे कडेन जे रिप्रेझेंटेशन दिताले तेन्ना पर्सेंटेजी प्रमाण गोंयचे 40तल्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाची मागणी जाताली. मिनिमम 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाची शक्यता आसली आनी फुडले 2027
करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटाचो तसो स्टँड आसलो की करून घेवपाक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटा वटेच्यानूच तसो स्टँड आसलो म्हणून हें रिकमेंडेशन केल्लें. पण केंद्रा कडच्यान जो रिप्लाय आयलो तितूंतल्यान दिसता की येता ते वेंचणुकेक तरी 2027चे वेंचणुकेक तरी हें रिजर्वेशन जावप शक्य जावचें ना. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. केंद्र सरकाराची बल्क सिम कार्ड विकूंक बंदी तशेंच सिम कार्ड डिलरांक पुलीस आनी बायोमेट्रीक व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें म्हणून केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव उलयला. देशांत सायबर क्रायम वाडत आसात असल्या गुन्यांवाचेर कंट्रोल हाडूंक ही बंदी. 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है. 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए. जहाँ पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था, 300 FIR रजिस्टर किए. 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है. एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. डायलायसिस उपचार चलतल्या 384 दुयेंतींक राजभवनान 90 लाखांची मजत केल्या. गेल्या वर्सा चॅरिटेबल संस्थांक 2 कोटींची मजत केल्ली. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयलो. गोंयची सगळी देवळां आनी इगर्जीची भोवणी करपी पिल्लय गोंयचो पयलो राज्यपाल म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. राज्यपालाच्या 3 पुस्तकांचे विमोचन राजभवनार जालें. Rajbhavan is extending itself to 384 patients by giving 90 lakhs rupees to them, each patient 25,000 each. Last year about 2 crore rupees they are distributed to charitable organization. About 100 institutions and more than 1,100 patients. The first governor and who have taken and completed the Goa Gram Samruddhi Yatra, covering more than 400 villages in all the 40 assembly constituencies, reaching out to the people and grassroots level leader. I have been a witness to his amazing personality in my own constituency, and which he taught it an entire day, evincing even interest in temple, rich cultural folklore and development in the various fields. The governor of Goa has made me break the law. And as Shakespeare said, thereby hangs a tale. Sir, as an old IAS officer, we have a role in the IAS. Once you have passed the IAS examination, the rule is you should stop reading. I have served the rule throughout my life, but your governor has made me break the rule. I read the book. RBI बँको आनी NBFC कर्ज आनी EMI विशयी कांय म्हत्वाचे दिशानिर्देश दिल्यात. एणावळ वाडोवपा खातीर बँको लोन अकाउंटाचेर पेनल्टी लावंक शकनात. पेनल्टी फक्त हप्तो चुकोवपाच्या केशींनी लाव येता. फ्लोटींग जुराच्या केशींनी कर्जदारांक जुरात जावपी बदलाचो कसो कितलो फरक पडटलो ताची स्पश्टता दिवची म्हणूनय बँकांक निर्देश. कुर्टी खांडेपार बंधाऱ्याचें काम पुलीस फोर्स घालून शुक्रार सावन सुरू. बंधारा लागसारच्या वाठारांत जमावबंदी कलम 144 लायला. बंधारो येत जाल्यार हुवार मारतलो म्हणून थळाव्यांक भंय. 144 लायले म्हणून विरोध थांबचो ना म्हणून थळावे पेटल्यात. आता कोणाचो विरोध ना, सगळें सेटल म्हणून WRDचे अधिकारी सांगतात. आमच्या गांवांत हांगा सेक्शन 144 लायलें आसा. ही BJPची
खंय प्रोजेक्ट येता थंय 144 लावप एक कॉमन गजाल जाल्ली आसा. हो बंधारो आमकां नाका. आमी जी कितें प्रोसेस करचें आसा फुडें आनी बंधाऱ्याक अपोज कसो करपाचो आमी करतलेच. आयज रस्त्यार दिसना, आयज तुमी गेम केल्या काल ऑर्डर काडल्या म्हणून, पूण आमी करतले. आमचो ठाम विरोध आसतलो ह्या बंधाऱ्याक. मेल्यार जाता. आमचो विचार तो आसा बंधारो बंद करतले. वार्षिक फ्लड येता पळय, मोठो फ्लड येतलो आनी आमकां खंय तरी लोकांक पावसान रावपाक त्रास जातलो. हेच्या खातीर एकाच कारणाक लागून लोक विरोध करता. अधिकारी म्हणटात सरकारान सगळो प्रोसेस केला, आतां काम करपाची ऑर्डर आयला. सद्याक एका सायडीन काम चालू केला, गरज पडटा तशेंच दुसऱ्या सायडीचेंय काम चालू करतले. ऑथरायज्ड वयल्यान हे आयिल्लें आसा की आमकां काम चालू करपाचें म्हणून. सो आयज आमी आमचे एक्सेस स्टार्ट करून आमी आयच्यान काम चालू केलें. 2 सिजनाचे म्हणजे 2 मॉन्सून सिजनाचे काम ते डिमार्केशन केल्लें न्ही. आतां आमी डायरेक्ट एक्सेस घेवन वयता. सगळें करून जालें. लोकांनी ओपन दिल्लो न्ही ते बाकीचे सगळे जाले आता आनी काय ना काम सेटलमेंट जालें. सगळ्यांचें सेटलमेंट जालें. ऑलरेडी कामांक ह्या रस्तो करपाक आनी जी मशिनरी आहा ती हाडपाक हांगासर सुरवात जाल्ली आसा. खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मांडूर दोंगरेर शुक्रारा फायरिंग जाल्ल्यान तणाव. सकाळीं एकल्याच्या मरणाक लागून थंयचे श्याम आनी सुशांत वेंगुर्लेकार म्हणटा ते मसुंडेत नितळसाणीक गेल्ले. थंय पिटर वाज म्हणटा तो आयलो. श्याम, सुशांत आनी पिटराचें वाजलें. पिटरान फायरिंग केली. एक गुळी खानाकडच्यान, दुसरी खंय पांयाकडच्यान गेली. प्रकरण आक्षे पुलिशे कडेन. पिटराक धरलो. पिस्तूल जप्त. मंडूर दोंगरेर शुक्रारा फारपेट जाल्ल्यान तणाव. सकाळी एकल्याक मरण आयलें म्हूण थळावे श्याम आनी सुशांत वेंगुर्लेकार मसणभुयेंत नितळसाणीक गेल्ले. थंय पिटर वाज आयलो. मागीर श्याम, सुशांत आनी पिटर हांच्या मदीं वाद जालो. त्या उपरांत पिटरान फारपेट केलो. एक गुळी खांद्याकडच्यान जाल्यार दुसरी पांयाकडच्यान गेली. दोगूय सालवार. आयज सकाळी फुडें म्हाजो काका गेलो आनी आमची थंय वयर मंडूर वयर आमची स्मशानभुमी आसा तेन्ना म्हाजे दोगूय जाण भाव ते क्लीन करपाक गेले. मातसो इश्यू चल्लो, केस कोर्टान चल्ल्या, पूण आमकां तो पिटर वाज आसा पळय सदांच आमकां त्रास करता. कोणी मरत जाल्यार थंय येवन तो आमकां गाळी बी घालता. आयज तेणें कितें केलें, दोगूय जाण भाव गेले आनी तेंचो एक फ्रेंड आसलो तेजे वांगडा जाल्यार आनी हांव वॉकेबल डिस्टन्साचेर आसलें. म्हाका ठोक करून आवाज येयलो आनी हांव धांवत गेलें. पळय जाल्यार दोगांचेर तेणें गोळी मारलेली आसा, पूण ती चुकली. जाल्यार आमच्या गांवांत सामकी हें भिरांता. म्हणजे एक टेररिस्ट अटॅक कसो जाता. आमी कांयच करूं शकूंक ना. तो गन फायर करता. कोर्टान केस चालू आसा. कित्याक ही पारंपरीक पयले आमची आजो पणजा पासून खूब जाता. सो जागो आमकां मात करून सगळें बांदून दिल्ली आसा. तांचेर तो वयता आसतना हें काटे घालता आनी बंद करून दवरता वाटून. प्रकरणाची आक्षे पुलिसांकडे कागाळ केली. उपरांत पिटर वाजाक अटक केल्या. पिस्तूलूय सीज केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. ताज हॉटेल समूहा बरोबर तेच तोडीची वळख बाळगुपी विन्सेंट रामोस संवसाराक अंतरलो. ताज हॉटेल्स म्हळ्यार इंडियन हॉटेल्स कंपनी लिमिटेडाचो रामोस सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट. गोंयकार रामोसाक कॅन्सराच्या दुयेंसान मरण आयलें. निमाण्या संस्कारा वेळार मुख्यमंत्री धरून गोंयच्या उद्देग मळावयले म्हालगड्यांनी विन्सेंट रामोसाक आर्गां ओंपलीं. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्रेस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.